नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। दिवचले सकाळ फुडें पातळिल्ली दुख्याची चादर। दुख्याक लागून रस्तो दिसनाशिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक जालो त्रास। वास्कोच्या फामाद दामोदर सप्तकाक जाली सुरवात। मंत्री माविन गुदीन आनी राजेंद्र आल्लेकरान घेतले देव दामोदराचे दर्शन। मांद्र्या पेवर्स बसोवपाच्या कामाक जाली सुरवात। आमदार जी तारोलकारान केली कामाची पळोवणी। वारका रातयान काडून उडयले रेवेचे दोंगर। दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाकडेन करतले कागाळ म्हणटा वेन्झिवेगस। उस्के परतून चल्ला दोंगर कातरपाचे काम। प्रशासनान करची कारवाय, थळाव्यांची मागणी। आणि सामूहिक शेती करपाक शेतकारांनी घेवचो फुडाकार। खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे शेतकारांक आवाहन। आता खबरो विस्तारान। पावसाचो सीझन चालू आसतनाय मंगळारा दिवचलच्या चडशा वाठारांत दुख्याचो अणभव आयलो। सकाळच्या 7:30 वरां मेरेन दुख्याचो प्रादुर्भाव जाणवलो। दुख्याक लागून फुडलो रस्तो स्पश्ट दिसलो नासलो। ताका लागून वाहन चलयतना लायटी पेटोवपाची पाळी वाहन चालकांचेर आयली। भर पावसाळ्यांत दुखे पडिल्ल्यान लोक अजाप उक्तायतात। हवामान बदलाक लागून दुखे पडटा। सेगीत दुखे जर पडले जाल्यार ताचो भात पिकाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा, अशें शेतकी खात्यान स्पश्ट केलां। केबिन पडप म्हणजे आमची जी वातावरणाची थंडाय आसा ती वाडटा आनी जेन्ना कंटिन्यूअस वत पडटा दमट आसता, सो दीस कंडिशन इज व्हेरी फेवरेबल। जी आमची रोगराई जी आसा किंवा आमचे कीटक जे आसतात तेंची ब्रिडींग जावपा खातीर एक व्हेरी फेवरेबल कंडिशन। सो अशा सिच्युएशनान शेतकारान शेतान वचून कंटिन्यूअस मॉनिटरींग करचें गरजेचें आसता। सो थंयसर खंयच्या किडीचो प्रादुर्भाव दिसून आयलो जाल्यार तेजे वेळेस कंट्रोल मेजर्स घेवन कीटकनाशक किंवा ऑर्गेनिक मेजर्स फायर कंट्रोल एजन्स यूज करून तेजेर कंट्रोल वेळेन करपाचो आसता। सो त्या खातीर जर अशें कंडिशनान तुमकां एवरी डे किंवा एवरी अल्टरनेट डे वचून तुमी शेतान तेजी निगराणी करपाक जाय। सो आनी सपोज जर इकॉनॉमीक थ्रेशोल्ड लेवल मेरेन जर तुमकां थंयसर कितें प्रादुर्भाव दिसून आयलो जाल्यार तेजेर तुमी कंट्रोल मेजर्स घेवपाचे आसता। वास्कोचो फामाद दामोदर देवाचो सप्ताह आयज सुरू जालो। ह्या वेळार भाविकांनी व्हड संख्येन हाजिरी लायिल्ली। दामोदर देवाची विधिवत जोशी घराणे कडल्यान ह्या वेळार पुजा जाली। ह्या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आनी बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकार हांणी दामोदर देवाचे दर्शन घेतले।
मांद्रे दाणूसवाड्या रस्त्यार पेवर्स बसोवपाचें काम चालू आसा. पावसांत हे रस्त्यार दिमीभर उदक भरता आनी लोकांक वाहनां चलोवपाक त्रास जाता. ह्यान फुडें पावसाळ्यांत लोकांक त्रास जावचे न्ही ह्या हेतान काम हातान घेतलां. जाल्यार रस्त्या कुशीची गटारां नितळ करपाक सांगल्यात अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरळकरान दाणूवाड्यार पेवर्स बसोवपाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत सांगलें. हे तांकां सगळ्यात पयलीं प्रायोरिटीचेर घेवपाक लायलेलें, कित्याक तुमी पळयल्यात कितें पयल्या पावसान जालें. दोपारभर उदीक भरतालें हांगा. कितलींशीं वर्सांनी उदकां वचपाक वाट नासली. सो आतां ते पेवर्स घालून हायट दिवन पेवर्स घातले की नाही आतां पावसान ह्यो त्रास जावचो ना. सेम फुडें आनी एक गटर आहा ते साफ ऑलरेडी गटर्स आमी न्यू एस्टिमेट करूंक लायला. एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी मेन रोड आहा तितक्यांकूय गटर प्रपोज केला, कित्याक इतली वर्सां रोड केले पूण गटर्स ना. सो आमी एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीन जे मेन रोड आहात तांकां गटर्स न्यू एस्टिमेट करूंक लायला, न्यू प्रपोज केला. ते एस्टिमेट करून करप चालू आहा आनी इमिजिएटली तो टेंडर हे करून कामूय स्टार्ट गटरान. सो प्रत्येक मनसुनान जेन्ना पावस सुरवात जाता तेन्ना उदीक भरता तो विशय आसचो ना. गटर आसल्या कारणान उदीक म्हणटा ते गटरांतल्यान भायर सरतलें. सो उदीक रस्त्यार जे स्टोरेज उरताले रस्त्यार आनी रस्ते पिड्ड्यार जातले ते इन फ्युचर आमी प्रोविजन केलें की इन फ्युचर हे जावचें न्हू म्हणून हे गटर सगळे एंटायर प्रपोज केले. वार्का दर्यावेळेर आशिल्ले रेवेचे दोंगर बेकायदेशीरपणान नश्ट करपाच्या प्रकाराक थळाव्यांनी खर विरोध केला. हे रेवेचे दोंगर नश्ट केल्यार सैमाचो इबाड जातलो आनी नैसर्गिक संतुलन इबाडटलें अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. जाल्यार बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान खासा बसका तशेंच CRZ वांगडा चर्चा करून प्रश्न सुटावो करपाचें सांगलां. गोंयभर अंधा कानून म्हूण तें चलता गोंयांत आनी बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो अंधा कानून चलत तो आनी ते हांवें सांगपा न्हू. हो आवाज जो हांव काडटो हो मुगे न्हू, आमगे गांवचो वार्केकाराचो पेडाकाराचो. हिंग चोयल जाले आनी हांव सार शॉक जाला. हे आमगे हिंगाचे मनीस हिंगाचे भाव हिंग केसो केदो हे 18 जालो मरे हायवे काण दिल तो तेमी आनी कोण काडतो कितकोन काडतो राते मद एसको येसो क्रिमिनल एक्ट केला. सँड ड्यून्स इज समथिंग दॅट वी हॅव बीन प्रोटेक्टिंग ऑल आवर लायफ्स फ्रॉम आवर फोरफादर्स टायम. आमी आनी सोद्दां एकवटान आमी आमगे एनवायरमेंट आमगे गांव आमी प्रोटेक्ट कोताय. आयज हांव पणजे आलोलो मुगे भावान म्हाका फोन मारलो वरून एशें जाला म्हणलें कोण येयला कोणें कितें केलां कितें जालां एक्शन जालां. एक्शन म्हणटे आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीत कांय जायना. नाव द क्वेश्चन इज वॉट आय वॉज डिस्कसिंग विथ द सरपंच इज एशकोन जरी सँड दिवन हें कोण करतले जाल्यार कोण करतलो. वर्मा आनी शर्मा काय येवपा ना हिंगा हें करपाक. सो म्हाका आतां सगळ्यांनी एकठांय जावन चिंतपा जाय. दोन सगळ्यांकूय करूं जाय. वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग एनीबडी. पण लोकल आज पासून एज एन MLA आय हॅव नॉट टच्ड एनीबडीज बिझनेस वेदर ही इज डुईंग इट करेक्टली और नॉट डुईंग करेक्टली. बट समवेअर आय थिंक वी हॅव टू पुट आवर फूट डाऊन. समवेअर वी हॅव टू ऑब्जेक्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आणि रिस्टोर. सो आय हॅव सजेस्टेड सरपंच बिकॉज आय हॅड टेकन अ लीगल एडवाइस वाईल कमिंग over here. I spoke to legal aid so that we understand CRZ norms better. So if the sarpanch can take up immediate urgent body meeting and understand what is the body's opinion, and then we probably write to the CRZ saying that we are restoring this. उस्कय गांवांत बेकायदेशीर दोंगर कापणी चलता अशी थळाव्यांनी परतून कागाळ केल्या. फाटीं मे म्हयन्यांत थळाव्यांनी फ्लायंग स्क्वॉड पंगडाक आपोवन दोंगर कातरपाचें काम बंद उडयल्लें. मात आतां परतून हे बेकायदेशीर दोंगर कापपाचें काम चालू केलां आनी आदल्या परस चड दोंगर कापून अतिक्रमण केलां अशें थळावे सांगतात. आनी आमी हांगासर हे सायटीन येयल्ली आहा. हेजे पयलीं येयल्ली मेयाचे 20 तारखेर हांगासर येयलेली हिल कटिंग स्टार्ट जालेलें. आमकां कंप्लेन येयले. सो आमी फ्लायंग स्क्वॉड आपयले तेन्ना तेंचे स्टॉप नोटीस हाडलेलो तांकां. सो तेन्ना काम बंद आहलें. तेजे उपरांत परतून आमकां आयज परतून फोन येयलो तेन्ना आमी येयले परतून तेणीन पळय हिल कटिंग केलें आनीक एनक्रोच केलां. इनस्पायट ऑफ नोटिसींग देम आनी एनक्रोच करून आनीक भितर आनी आयज परतून फ्लायंग स्क्वॉड आपयले आमी. तेणीन भितर वचोन इन्स्पेक्शन केलां आनी आमी जेन्ना पुलिसाकूय आपयले कित्याक आमकां भितर घेयनासले कोणूच. ID प्रूफ मागता हें मागता तें मागता करून मागीर परतून PSI येयलो आनी तेणीन भितर वचोन हें केलां आनी पळय जाल्यार फूल आनी कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. आतां परतून नोटीस हाडटले तांकां. TCPचे कोण इन्स्पेक्शनाक येयलेले? TCPचे फ्लायंग स्क्वॉड तेणीन धाडलेले तांकां आपयल्यार आनी भितर वचोन तेच पयलें तेणीन एनक्रोच केलें की लास्ट टायम तेच येयलेले. सो दे ऑल्सो हॅव सीन द डिफरन्स. पयलें कहें आहलें आनी आतां कहें आहा पळय तें आमकां भितर घेवंक ना तेणी. कितें आहा तें करिना
जाल्यार आमच्या गोंय इले हांव अशेंच काबार जातलें. आनी मेन कितें आमचे जो लोक आहा, आतां तुमी पळयत जाल्यार हिंगा वयर हे वाटेन हे 2 प्रोजेक्ट्स आसात, सोपेले आनी हे सगळे रेजिडेंट्स आहात. दीज पीपल इन फ्युचर विल बी इफेक्टेड, बट पीपल somehow people are not doing anything. See, the property is there, the encroachment is not a question. The question is they don't have hill cutting permission and they do 17 years they have not complied with. थिंगा परमिशन ना तांचे कडेन, ती परमिशन नासा तुका कन्स्ट्रक्शन ते करूंक जायना. आमच्या MLA हे टॉपिक आमच्या असेंब्लीन काडलेले, बट आय डोंट नो वॉट द मिनिस्टर्स आर डुईंग, वेदर सम एक्शन इज इनिशिएटेड ओ आमचो MLA उलयलो आनी ते आयकलें एक्शन घेता आनी तोहेच बसले. पीपल आर सफरींग हियर. एट द एंड ऑफ द डे आमचे नेक्स्ट पिळगी आहा पळय दे आर गोइंग टू सफर. आतां गोडेक लोक कोण कितें दिले 1-2 रुपया घेतले ओगी रावतले, म्हटल्यार नेक्स्ट जनरेशन जे आहा पळय ते येवन रस्त्यार रडटले. सांगोंडा साईबाबाच्या देवळा कडेन विन्सेंट फर्नांडीस हांच्या घराक उशान पेट घेतली. रांदपाच्या कुडींतल्यान उजो पातळिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. सांजेच्या 8 वरांचेर उजो पालोवपी दळान घटनाथळार पावन उजो नियंत्रणात हाडलो. ह्या घडणुकेंत विन्सेंटाच्या फामिलीक 2 लाखांचें लुकसाण जालां. सामुहीक शेती करपाक शेतकारांनी फुडें येवचें असो उलो दिवचलच्या विभागीय शेतकी कार्यालयान मारला. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पने खाला दिवचले घेतिल्ले जागृती बसकेत वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती शेतकारांक दिवचलच्या शेतकी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. खूप बरी न्यू स्कीम लॉन्च केली असा. सो भितर 20,000 पर हेक्टर, 1 हेक्टर म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मीटर. 10,000 स्क्वेअर मिटरान सपोज जर तुम्ही नाचणं रोयता जाल्यार तुमकां 20,000 मेळटा. अशें तुमकां मॅक्झिमम 2 हेक्टर 20,000 स्क्वेअर मिटर जर तुम्ही रोयता न्ही जाल्यार तेजेर तुमकां 20-40,000 इतली सबसिडी तेजेर मेळपाक शकता. ओके, जर कोण इच्छुक आसा जाल्यार आमचे कडेन येवन आमकां एप्लिकेशन फॉर्म दियात आणि मागीर आमी तुमचे स्कीम प्रोसेस करून हेड ऑफिसार धाडटा आनी मागीर तुमचे जे सबसिडी आसा ती तुमकां डायरेक्ट बँक अकाउंटार तुमच्या येतली. सल्लो तुमकां हो आसा की गोंयांत जी पिकां प्रचलीत आसा त्या सगळ्या पिकांक सबसिडी आसा ताचो विचार करचो. गोंयांत आमची पिकां आसा तातूंत एक सुपारी सोडीत जाल्यार जवळ जवळ सगळ्या पिकांक गोवा सरकार एज वेल एज आमच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मोहीम म्हटल्यार नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनाच्या माध्यमांतल्यान सबसिडी आसा. तातूंत आमचे काजू कलम येता. सगळ्यांक आवडटी गोश्ट म्हटल्यार काजू, मागीर माड, मागीर केळमे, हे आमच्या आवडट्यो गोश्टी. ह्या गोश्टी खातीर सगळ्यो सबसिडीज आसा दोनूय वटेन. आनी हाच्या खातीर कितें करप आसता तर ताचें एक स्पेसिंग आसा तें तुमी सांबाळपाक जाय. काजू लायत जाल्यार 7 बाय 7 मिटरांक लागप. माड लायत जाल्यार किमान 8 बाय 8 मिटरांचें अंतर दवरूंक जाय 2 माडां. आंबे रोयतले जाल्यार 10 मिटरांचें तरी अंतर दवरूंक जाय. बाकी चिकू बिकू ही गोश्टी किमान 6.5-7 मिटरांचें तरी लांब जाय. जर केळमे रोयतले जाल्यार 2 मिटरांचें तरी अंतर बाळगूंक जाय. जर सुपारी रोयतले तरी तिका सबसिडी नासली जाल्यार ताका साधारण 2.5 मिटरांचेर तरी कवाती लावपाक जाय. ह्यो गोश्टी तुमी जर मेंटेन केल्यार तुमचें पिकूय बरें जाता, फुडें तिचें उत्पन्नय बरें जाता आनी ती घेतलेल्या सबसिडीचो कितें तेचो यूजूय जाता. सो काजू कलम जर तुमी करता 2-3 पद्दतीन आमी ती सबसिडी करता. केन्ना बागायतदारा कडेन आमची स्कीम आसता की तांच्यांनी तुमचे कडल्यान थोडे पयशे घेवप आनी उरलेले पयशे आहा ते तुमच्या सबसिडीच्या रुपान आमी बागायतदाराक दिता. अशी स्कीम चलता. किंवा तुमी डायरेक्ट रजिस्टर्ड जे नर्सरी आसा तेतल्यान काजू कलम घेवपाक जाता, तुमी कवाते घेवपाक जाता. कवाते स्वता काडलेले आसत जाल्यार जागरा कडेन किंवा भायल्यान विकत घेतलेले चलता. ते ठिंबक करी जर आमकांय कितें फीडबॅक घेवंक मेळटले ही बाग कित्याक सद्या बरे मोठे शेतकार तेंच्यांनी जर हे करी जाल्यार देशाक फायदो आनी आमच्या शेतकारांकूय फायदो. आनी कितें कडेन अश्यो थोड्यो गोश्टी आसा आमी मोठे मोठे शेतकार कितें करता आपल्या हेतू घरा कडेन व्हरता आनी दाखयता आमकां कशें केलां कितें केलें. ही थोडीशी योजना आसात म्हणजे हांवें कितें केलां हिणें कसो टोपो लायला तिणें कसो भाजी केल्या हें दाखोवंक जाय. मागीर आमकां तेजे वयल्यान कळटा. ही सामकी काळजी करत. आतां कितें केलां थोड्यांक शिवट्या काडूंक जाय जाल्यार आतां तो रोड सुद्दां तेका सबसिडी आहा. तो 60 फूट 75 फूट असो रोड येता तेका कोचूल येता म्हणजे जाय तितलो वाडूंक मेळटा. चंद्रयान 3चो लँडर फाल्यां 23 ऑगस्टाक सांजे वेळार 6 जावन 4 वरांचेर 25 किलोमीटर उंचाय वयल्यान देंवतलो. ताका 15 ते 17 मिनटां लागतलीं. चंद्राची आनी लँडराची परिस्थिती पळोवन फाल्यां देंवप काय ना तें थारायतले. फाल्यां ते देंवप योग्य ना जाल्यार 27 ऑगस्टाक लँडींग करतले अशी माहिती इस्रोन दिल्या.
साथ में इसमें जो है लेसर बेस्ड जो है एल्टीमीटर और वेलोसिटी मीटर्स लगाए गए हैं, जिनसे जो है इसकी गति और जो ज़मीन से जो घटती जा रही दूरी है उसका क्षण क्षण पर पता चलता जाता है। तस्वीरें लेकर के मेमोरी में जो तस्वीरें हैं उनका तुरंत मिलान होगा, ताकि जो है ये जो उतार है वो एकदम जो है एज़ प्रिस्क्राइब्ड रूप में हो, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उतार जो है बहुत सफल होगी। यद्यपि वो 15 मिनट या 19 मिनट जिस दौरान ये अपनी कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ज़मीन पर उतरेगा, उस क्षण ये पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में होगा और उस समय किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। और देखना ये कि हर तरह से ये लैस है और उम्मीद है कि ये उतार जो है सफल होगी। देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो है उतार के समय कई चरण हैं। शुरू में जब ये अपनी कक्षा से इसको निकाला जाएगा चंद्रमा की तरफ उतारने के लिए, तो उस समय इसकी गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी। इस गति को कम करना है, तो चूँकि ये अपने ऑर्बिट में लेग्स फॉरवर्ड मोड में है, तो इंजन फायर करने के साथ साथ इसकी गति कम होगी, क्योंकि वो इसको वापस दिशा में इसको पुश करने की कोशिश करेगा जो इंजन फायरिंग, तो उससे इसकी गति कम होगी। और जैसा कि कैलकुलेशन के हिसाब से है 30 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक रफ ब्रेकिंग में लाया जाएगा, तब इसकी गति जो है करीब 450 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। फिर वो समय है एटीट्यूड होल्ड का, जिसका मतलब ये है कि जो लैंडर रोवर है उसका अंतरिक्ष में कैसा भी झुकाव है उसमें करीब 50 डिग्री का एक झुकाव लाना है, जो कि गंतव्य स्थल की दिशा में इसको किया जाना है। तो उसके बाद जो है फिर से जो है इसकी गति धीमी करके और इसको ज़मीन की तरफ जो है लाया जाना है। अपने पथ में जो है ये आगे चलता जा रहा है और इसकी दूरी चंद्रमा की सतह से कम होती जा रही है। फिर इसके बाद जो हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा जो हैं वो इसके ऊपर जो लगे हुए हैं, वो उतार के आखिरी क्षणों में जो तस्वीरें लेंगे उसके आधार पर ये सॉफ्टवेयर ये तय करेगा कि उतरने की जगह पूरी तरह से निरापद है या वहाँ कोई बोल्डर्स हैं। नहीं तो इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग है कि अपनी जगह को थोड़ा सा करेक्ट करके उतार की जगह हल थोड़ी सी बदल सकता है और उसी हिसाब से उतर सकता है। मेरी मिट्टी मेऱ्या देश हे संकल्पनेखाला दिवचलच्या बीडीओ कार्यालयात ही कार्यवळ आयोजित केली। ह्या कार्यावळीत दिवचल म्हालातली 18 पंचायती आणि 2 पालिका वाठारातली माती अमृत कलशात एकठांय केली। ही माती आता दिल्ली व्हरतले। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन ही शासकीय पावंड्यावयली कार्यावळ शुक्रारा मये पंचायत सभाघरात उमेदीन जाली। हे कार्यावळीक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि आमदार प्रेमेन शेट खासा सोयरे म्हण हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत सदस्य गोपाळ सुल्लेकर आणि महेश सावंत, दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, साखळीची नगराध्यक्ष रश्मी देसाय तसेच वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच आणि पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्या वेळार पंचायत आणि पालिकेनी आपल्या वाठारातली माती अमृत कळशात जमा केली। फक्त 15 ऑगस्ट किंवा मेरी माती मेरा देश आजच्या दिसापुरती हो प्रोग्राम घेऊ नका। सदांच भावना दावरा, राष्ट्रप्रेम व्हडलो दावरा। खंयची घटना आसूं, खंयच्याचेय राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रा खातीर कितेंय कॉम्प्रोमाइज, थंय कसलें राजकारण ना, पार्टीचें राजकारण ना, धर्माचें राजकारण ना, कसलेंच राजकारण ना। केन्ना केन्ना वायट दिसता, आनी जर आमच्या गोंयांत पळयशीत बारीक बारीक इन्सिडंटा करतात, आमी डिफरन्सीस करतात की कोणी तरी अशें केलें तशें केलें। अशें पळय, ह्या संवसारांत सगळे भाशेचे लोक आसात। अशे समाजकंटक थोडे आसताले जे समाजाक अशे त्रास करपी। कितें तरी 8 दीस पयलीं आमचे हांगा करासवाड्यात जालें, आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळ्याची विटंबना केली। म्हणजे देशा भायर खंय वचनी इंडियन म्हणटूच एक रिस्पेक्ट आसता तुका, एकटा हो रिस्पेक्ट नसलो। आज आमकां कित्याक मेळ्ळो तर माननीय पंतप्रधान मोदी मुळे मेळ्ळो। खंयच्या देशांचो राष्ट्र अमेरिकेक म्हणजे एकदम प्रगतीशील देशांचो इंडियन म्हणटूच आज रिस्पेक्ट आसता तुका। तुका एक बरें हितून पळयतात, तुज्या कडेन उलयतात बरें। एक टायम आसलो 20 वर्सां पयलीं भायर गेलो इंडियन, एक तर आमची डार्क स्किन आसा म्हणून आमकां निग्लेक्ट करप, आमकां काय कळना, आमी डेव्हलपिंग कंट्री म्हणा। पण आज कितकेशेच देश आमच्या देशा कडल्यान मदत मागता। कोविड टायमार ह्या बाकीच्या देशांक वॅक्सीन कोणी दिली तर आज आमच्या भारतान वॅक्सीन दिली आसा। सो त्यामुळे आणि त्यातल्याच आमी गोंयकार म्हणल्यार कोणी वळखता। तेन्ना केन्ना तूं भायर वयशीत जाल्यार गोंयांतलो एक रिस्पेक्ट दिसता, गोंयांतले मनीस बरे।
आज आमचो देश 75 वर्सां गाठून जी उन्नती आमच्या देशात जाता आमचे जाणटे हांगासर कांय लोक पळयतात सगळे की पयलीं कशें आसलो देश आनी आयज कसो आसा हेची जर आमी उजळणी केली जाल्यार अवघ्या 10 वर्सांच्या कालावधीत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्या फुडारपणान आयज देश कितलो फुडें चल्लेलो आसा. आर्थीक दृश्ट्या आमी जगाचेर 5व्या क्रमांकाचेर येवन पावल्ले आसा. हे आर्थीक ढांचा आमचो मजबूत करपाची जी क्षमता आनी क्षमता आसा ती आमच्या नरेंद्र भाई मोदी यांचेरूच आसा. आज देश स्वतंत्र जावन 75व्या वर्सा जर जाली 65 वर्सां अनेक अशे नेते जावन गेले त्यांच्या कडेन जात नसली काय कितें असो प्रश्न आमी आपल्याक करूंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशा बाजारात दिसान दीस बेकायदेशीर विक्रेत्यांची वाड जायत आसा. देखून हाचेर बेगोबेग कारवाय करची तशेंच बाजारात आपत्कालीन सेवेची सोय करून दिवची अशी मागणी घेवन म्हापशा बाजारकार संघटनेच्या वांगड्यांनी नगराध्यक्ष प्रिया मिशेल यांची भेट घेतली. तेन्ना तांच्यो ह्यो सगळ्यो कागाळी तिणें आयकून घेतल्यो. बाजारात आशिल्ल्या सुलभ शौचालय तशेंच हेर सगळ्या गैरसोयींचेर रोखडीच उपाय येवजण काडटले अशें आश्वासन नगराध्यक्ष प्रिया मिशेल हिणें दिलें. आमकां रिक्वेस्ट आहा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ते केबल बदलचे सगळे आनी सगळे न्यू केबल करचे. केबलीन कितें आसा ते सगळे वयर जाळे जालेले आसना केबलीचे वरसून वचून पळय जाल्यार सो ती शॉर्ट सर्किट जाता. उजो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लायटी खातीर उजो पडटा फकत उतर काय नासता. ज्वाला काय पदार्थ दुकानांनी सकयल नासता वयर जे वायरी वयतात पळय ती वायरी खातीर शॉर्टी खातीर सगळ्यांक उजो जाता तो केन्नाय लागता दिसाचो रातचो. सो आमी एप्लिकेशन एक दिलेलें आहा तांकां की शारी बिडी दिवंक जाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिलेले आहा वायरी बदल हे थोडे कामां जावंक जाय. जो फंड येता गव्हर्मेंटाचो फंड एक सोडा मार्फत एक फंड येयलो आमकां ते सुद्दां हेंच्यांनी तो परत रिटर्न धाडलो कळ्ळें तुका. सो म्युन्सिपाल्टी थंय काम करपाची यथाशक्ती म्युन्सिपाल्टीन धरून जाय. गव्हर्मेंटाचो फंड येता तो बाजारा खातीर यूज करूंक जाय. ही 3.5-4 कोटी आमी दिता रेव्हेन्यू ते 3.5-4 कोटीचे भितरले 1 कोटी सुद्दां म्हणनात ते 20-25 लाख रुपया गटार साफ करता मायनर कितें कामां करता. आनी हो सगळो रेव्हेन्यू आहा न्हू हे सगळे कावन्सिलर आहा 20 ते वापरतात बाजाराचो रेव्हेन्यू. सो बाजाराचो कितें बेनिफीट आहा लोकांनी भाडें भरपाचें ना. म्हणजे हांवें लोकांनी भाडेंच भरपाचें ना ते तुमी मेंटेनन्स जर आमकां कांय दिना दुकानां तुमची म्हणटा ओनर तुमी म्हणटा आमी लेसे म्हणटा पण तुमी तेजी सर्वीस कांयच दिना आमकां. आनी भाडें भरून चड वाडयलेलें आहा. हावस टॅक्स डबल केलेलो आहा भाडें डबल जालेलें आहा सायनबोर्ड डबल जाला सगळें डबल केलेलें आहा. म्हणजे सर्वीस झिरो लायटीचें बील वाडयलेलें आहा हेंच्यांनी कमर्शियल केलेलें आहा. सर्वीस कांयच ना बाजारा खातीर. फक्त हे 3.5-4 कोटी खंय वयता हे तुमी विसरून द्या मिडियन इतले पयशे खंय डायवर्ट जाता हे आमचो डायरेक्ट रेव्हेन्यू म्युन्सिपाल्टी हावस टॅक्स रेंट सायनबोर्ड सगळो रेव्हेन्यू खंय वयता म्युन्सिपाल्टीचो तो हिशोब लोकांनी तांकां विसरूंक जाय. म्हापशेच्या जनतेन विसरूंक जाय तुमी इतले सर्वीस दिता सर्वीस खंय आहा तुमी गटार हे म्हापशेचे दुर्भाग्य 20 वर्सां जाली हे तुमकां आयकोन वाद येयले आनी आमकां हे इश्यू रेस करून वाद येयले आमी थकले सामके. आतां विटलो आतां बाजारांत 4 लोक येयले कोण येवपाक तयार ना कांयच जावचें ना हे सरळ सांगतात. कित्याक हे सीपी बदलता सीओ बदलता एडमिनिस्ट्रेशन कांयच जायना. आमी थकले अक्षरशः थकल्यात लोक म्हापशेचे लोक थकल्यात बाजारकारूय थकल्यात रिक्वेस्ट करून एक्चुअली भीक मागून थकले आमी. आतां आमकां तो मार्ग बदलचो पडटलो हेंचे मागून थकले आमी. हेंचे कडेन आमी रेव्हेन्यू दिता GST दिता सगळें दितात पण परते आमकां कांय केन्ना मेळना. आमकां सोडून दी माणकारांक आमकां जायच पडटलें. लोकांक जे म्हापशेचे पब्लिकांचे जे मार्केट आसा म्युन्सिपाल्टी म्हापशेचे पब्लिकांची तांकां कितें सोय आसा एंट्रन्सा ब्लॉक आसात एंट्रन्सा भितर सरपाक ना लोकांक जाणटे पडटात हँडिकॅप लोकांक तर वाटूच ना भितर येवपाचेंच ना. बायलांक संडास ना सारके वचपाक बाजारान येयले जाल्यार आनी आमी फक्त नाचता कितें बिगस्ट मार्केट इन गोवा म्हणून कॉलर टायट करतात पण बिगस्ट मार्केट इन गोवाची दशा कितें जाला ती कोणाक पडलेलें ना म्युन्सिपाल्टीक ना आमदाराक ना गव्हर्मेंटाक ना टुरिझम मिनिस्ट्रीक ना. म्हापशा मार्केटाचेर कोणाकूच लक्ष ना. आतां फाटीं आमकां फंड येयलो तो हांचे म्युन्सिपाल्टी युटिलायज करूंक जालो ना प्लॅन दिवंक जालो ना. जो पयलीं 20 कोटी येयलो तेजो प्लॅन जावंक अप्रूव जावंक ना. परत 12 कोटी फंड येयलो तो जिसुडान काडून दवरलो प्लॅन तो बी हेंच्यांनी अप्रूव करूंक ना. रिजन तांकां खबर आमकांय दाखोवंक ना प्लॅन कितें येयला तो. पेपरा वरसून वाचलें की 12 कोटीचे फंडाचो प्लॅन काडलो आनी तो प्लॅन हेंच्यांनी मिटिंगेक कावन्सील मिटिंगेक भायर मारलो. सुपरवायझर आमच्या नेमलेले आसा त्या सुपरवायझरान एक्चुअली तेंचेर वॉच धरपाक जाय. कोण एक्स्ट्रा वॉर्डान कोण आसा खंय आसा जाल्यार तांकां उखलपाचें पण ते आतां पळयना काय कितें कांय हें ना तांकां आतां डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाक लागले. कोण आसा जाल्यार तांकां ते क्लियर करूंक लावपाचें. सद्या तरी
दिला तांकां थंयसर बसपाक, की सगळ्याक थंय बसताले युनियन फार्मसी कडेन, म्हणून तांकां थंय हाडून दिला की सगळे थंय कन्सेशन जातालें म्हणून. तो जी सोडासून 20 crore असो येवंक नासलो आमकां, पण तो आमकां एक प्रपोजल आसलो आमकां की ते हे आसा पळय बिल्डिंग्स आसा पळय जी गणपती पुजता पळय ती लेन स्टेबिलिटी दिवपा खातीर ती एका रिनोवेशनाक हाडची म्हणून तो सेम 20 crore गव्हर्नमेंट हॅड प्लॅन दिवपाक रेनोवेशनाचें कितें तशें ते सेम फंड तितूंतले ते फूल अमावंट ना तो, ते 10 crore आहले, पण तितूंतले आमकां थोडे म्युनिसिपल फंडासून घालचे पडटाले असो तो प्रपोजल आसलो. पण तेन्ना तो कावन्सिलान घेवंक ना प्रपोजल, म्हणून तो उरलो. सो चवथीचो आतां बाजारूय येवपाचो आसा, सो मार्केटान 2 टॉयलेट आसा आनी सो जे तुमी आश्वासन दिलां मार्केट असोसिएशनाक की टॉयलेट जो सुटावो आसा प्रश्न तो जातलो चवथी पयलीं अशें तुमी आश्वासन ते मडके बाजाराचो आसा पळय तेजेर आमी जाता तितलो सुटावो करूंक करतली प्रयत्न, कित्याक ऑलरेडी तो ताका दिल्लो आसा एका बापू कॉन्ट्रॅक्टराक, आनी दुसरो आसा तो आसा शांतादुर्गाच्या सायडीक आसा तो अंडर कन्स्ट्रक्शन करपाचें, म्हणजे आतां पळया न्हू तेका तो सर्टिफायड केल्या उपरांत मागीर तो आमी चवथी पयलीं हें जातलें. चवथी पयलीं जावचो ना, पण तरी तो इन यूज आसा दिसता, युनियन आसा. सो एडिशनल ऑप्शन कितें आसतलें जेन्ना वेंडर्स आतां खूब प्रमाणान वाडटले? तरी आमची 2 आनी आसा न्हू, हो सुलभ टॉयलेट आसा एक हेजे कडेन आसा तो आराम सोडा कडेन एक तो आसा, तो मार्केटान एक तो आसा, तशें ऑप्शन आसा न्हू सगळें. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.